आता कितें करता आतां हे करून कितें तरी चवथ करचेच पडटा न्ही कशें कितें हें करून अर्ज बरोवन दिल्या न्ही आमी कितें कितें करपा तेणी कितें डिसिजन घेवंक जाय न्ही तें ओके मागीर राजेश डिकोस्टा झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर पोंडा आमी हिंगा म्हणल्यार इन्स्पेक्शन करून येयल्लें एप्लिकेशन आमकां 28 रिसीव जालें 14 तारखे आज आमी 16 तारखे इन्स्पेक्शन आयिल्लें चड करून आमी ते मेजर आहाय ते आमी इन्स्पेक्शन कोतले आनी चड करून आमी ते हो रिपोर्ट आमी धाडलो आनी आमकां चवथी पयलीं हो शेतकारां कितें कॉम्पेन्सेशन मेळपा आमकां दिसता सरकार कितें मदत करीत सो तेमी आपणाचे डिफिकल्टी दाखयले तेमी आमकां सांगिल्लें की कसले त्रास घेताय ते टँकर हाडून शिंपताय मिया तेमी शिंपन वयर काडटा आनी तेमचें मेन लुकसाण आहा तें तुगे तें कोंड्याचें आनी अशें तेमचें खुबशें लुकसाण जालें आतां इतलो पावस पडून तेमचें तें खूब पेडे जाला आनी तें रिकवरी कांय जावपा ना आनी हो चडान चड लॉस हे वर्सा जाला. ओके अजमास एक मळ्याकाराक कितले लुकसाण जालां अशें दिसता? ना आमी आमची कॉम्पेन्सेशना प्रमाणे आमी एरिया वायज आमी धाडले एक्झॅक्टली हांव सांगपाक शकना तें कितली इंडिविज्युअली लॉस जालें कित्याक थोडें प्रोडक्शन तेमी पयलीं घेतली आनी फुडलें कितें आहा तें लॉस जातलें सो हांव एक्झॅक्टली आतां तुमकां सांगपाक शकना पण लॉस आहा. ओके अशें तुमी कितले मळे आयज इन्स्पेक्शन केलें? हो मेजर आमी फूल पोंडा आमी सगळे एप्लिकेशन आमी इन्स्पेक्शन करून आमी अंदाज धाडले हो एप्लिकेशन आमकां मळ्याकारांक येयलें 14 तारखे येयला 15 तारखे हॉलिडे आहली 16 तारखे आमी इन्स्पेक्शन केलें.